केंद्रान नोटिफिकेशन गॅजेटान घातला, म्हादई ट्रिब्युनलाचो जो अवॉर्ड जो आसा नोटिफाय केला, त्या पार्श्वभुमीचेर आजची प्रेस कॉन्फरन्स आसा. सिक्वेन्स गोंयकारांक कळूंक जाय की कशा प्रकारे गोंयकारांचो घात जायत आयल्लो आसा. गोंयकारांचो कित्याक म्हणटा तर वो गोंयकारांचोच घात. पयलीं आमी अशें म्हणटाले की मुख्यमंत्र्याचो घात जालो आमच्या, पण आतां अशें लक्षान येयलें की आमच्या मुख्यमंत्र्याचो घात नासून हो गोंयकारांचो घात आसा. कारण ह्या सगळ्या नाटकान, ह्या सगळ्या षडयंत्रान गोंयचो मुख्यमंत्री सुद्दां इनवॉल्व आसा. म्हणून हो गोंयकारांचो घात. आनी गोंयकारांचो घात केलो तर कोणें? तर गोंयच्या सरकारान, कर्नाटक सरकारान आनी केंद्र सरकारान. तिनूय सरकार एक जावन गोंयचो घात केलो आनी म्हादईचो घात केलो. सो आमच्या गव्हर्मेंटाचे आनी केंद्र सरकाराचे आनी प्रकाश जावडेकरान हांगा येवन सांगिल्लें ते इट इज जस्ट फॉर ड्रिंकींग वॉटर म्हणून. हांवें हांगा सिद्ध जाता की कितलें आमचें सरकार फटींग उलयलें, कितलो प्रकाश जावडेकर गोंयान येवन फटींग उलयलो हें तेंची फटींगपणां धडधडीत हांगा दिश्टी पडटा. तेच्या नंतर हांगा म्हटलां द स्टेट ऑफ कर्नाटक इज परमिटेड टू डेव्हलप द म्हादई हायड्रो इलेक्ट्रीक पावर प्रोजेक्ट एट कोटनी फॉर हायड्रो पावर जनरेशन. हांगा पिवपाच्या उदकाचें खंयच ना. म्हणजे तुमी केलें कितें? गोवा गव्हर्मेंटान केलें कितें? न्हिदला काय कितें? म्हणजे प्रोएक्टिवनेस जें आसूंक जाय आशिल्लें गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान टू प्रोटेक्ट गोवाज इंट्रस्ट. डायवर्शन जालें हें तें सगळें बरें आसा. ते थंय चॅलेंज करपाचें तुमी चॅलेंज केलाय आसतलें. आमकां तर तोय विश्वास ना की चॅलेंज खरोच केला की ना तो. कारण जेन्ना हो ऑर्डर येयलो टू नोटिफाय द अवॉर्ड, त्या टायमार आमचो मुख्यमंत्री सांगता की वी वील चॅलेंज दॅट ऑर्डर म्हणून. पण आज तुमी चॅलेंज करपाक पावलेत ना, हांगा नोटिफाय जालें. सो कर्नाटकाचे लोक, कर्नाटक गव्हर्मेंट कितले प्रोएक्टीव आसा हेजे वयल्यान दिश्टी पडूंक येता की ऑर्डर जाता, अवॉर्ड नोटिफाय जाता आनी आमचे गोवा गव्हर्मेंट इज मम. कांयच उलयना. पयर युनायटेड ऑपोजिशनाची प्रेस पयली हांवें. युनायटेड ऑपोजिशनान एक सादी मागणी केल्ली, व्हायट पेपर काड म्हणून. अरे व्हायट पेपर काडना म्हणटा तूं. काडना हेजो अर्थूच असो की तूं फटींग. तुका फटींग उलोवपाचें आसा आनी आतां पर्यंत जें तुवें उलयलां पळय तें सगळीं फटींगपणां. जर तुजें मन साफ आशिल्लें, जर तुवें वेवस्थीत काम केल्लें आशिल्लें जाल्यार तूं व्हायट पेपर काडटलो आशिल्लो. आनी वीच इज अ नीड ऑफ अवर. गोंयकारांक कळूंक जाय आमच्या ह्या गोंयच्या गव्हर्मेंटान आतां पर्यंत म्हादई वाचोवपाक लागून कितें प्रयत्न केले. आनी हें जर पळयलें आनी जो सिक्वेन्स पळयलो जाल्यार असो लक्षान येता की आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटान कांयच प्रयत्न केल्ले ना. आवय परस मोठी म्हादई माय म्हणपी मुख्यमंत्र्यान म्हादई मायक विकली अशें आमी म्हणटा. ह्याच अवॉर्डान आनी एक गजाल सांगल्या, म्हणजे डायरेक्शन्स आसा. अंटील सच एक्सरसाइज आर कंप्लिटेड, no amount of water shall actually be utilized by the state of Karnataka at the proposed Madai hydroelectric power project. म्हणजे unless and until सगळें वेवस्थीत सगळी परमिशन घेतल्या शिवाय हो प्रोजेक्ट फुडें वचूंक शकना हें अवॉर्डान म्हटलेलें आसतना आज थंय सगळे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट जाल्या. अंडरग्रावंड कॅनल जाला, थंय माती भरल्या, त्या मातयेचेर शेती जाता. हें सगळें आमकां दिश्टी पडून येता. उदक कितलें डायवर्ट जाला. पॉलिटिशियन्स म्हणटा 60% डायवर्ट जाता. आमी एक्चुअल थंय काम करपी लोक आमकां सांगता की ऑलमोस्ट 37-38% डायवर्ट जाला. 1% सुद्दां डायवर्ट जावंक जायना. आनी ताजो रिजल्ट कितें जर आसा आमकां काल पयर एका मनशा बरोबर आमी हू इज इन टू म्हादई फॉर लास्ट 30 years, फ्लावरींग पॅटर्न चेंज जाला. फाटलीं 2 वर्सां म्हादईन म्होंव ना खंय म्होंव. फाटले 2 वर्सांत म्हादईचें उदक कमी जाल्ल्या कारणान एक्वेटीक लायफ डिस्टर्ब जाल्लें आसा. म्हादई बेसिनान फक्त भारतान अख्ख्या वर्ल्डान खंय म्हादई बेसिनान फक्त म्हादईच्या उदकान ते हुंदे म्हणटात न्ही, माजरां आसतात ते हुंदे, ते 2 प्रकारचे हुंदे आसतात. 2 प्रकारचे हुंदे एकाच उदकान मेळटा ते म्हादईन. आमी पळयलां मांडवीन ते हुंदे आसा पूण तो एक प्रकार. आनी सुळसुळीत जे आसता हुंदे, 2 प्रकारचे हुंदे जे आसा पळय एकाच जाग्यार म्हादईन मेळटा, ते लुप्त जातले. म्हादईन ज्या प्रकारची मगरां मेळटात ती लुप्त जातली. हे सगळें आमचें गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एक्सप्लेन करपाक शकलें ना काय कितें केंद्र सरकाराक? काय आमचो एजी आनी आमचो मुख्यमंत्री फेल जालो ते दाताराक सांगपाक आमचो सिनियर कावन्सील जो थंय आशिल्लो की बाबा हे सगळे गजाली आसा, तुवें अपोज करूंक जाय एप्लिकेशन. हें कांयच जाल्लें ना.
सो हाजो अर्थ हे क्लियर आसा. कर्नाटकान आनी खास करून मलप्रभे सायडीन जे शुगर फॅक्टरी आसा मोठ्या मोठ्या पॉलिटिशन्साच्यो, त्या शुगर फॅक्टरीच्या ओनर्सांनी आमच्या ह्या मंत्र्यांक विकतो घेतला काय कितें असो संशय आमकां आतां दिसून येता.